नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्प उपरांतच्या वेबिनारांत आभासी प्रणाली वरवीं केलें मार्गदर्शन. भारत देश रिफॉर्म एक्सप्रेसाचेर उदरगतीच्या दिकेन वता प्रधानमंत्री. बांबोळीच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत नशामुक्ती भारत अभियान कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें उलोवप. पालकांनी मीन आसतना भुरग्यांक पुनर्वसन केंद्रांत व्हरचें अशें केलें आवाहन. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नॅच कंपनीच्या नव्या उत्पादन केंद्राचें केलें उक्तावण. पर्यटना सयत गोंयाक उद्देगीक उत्पादनांचें केंद्र करपाक सरकार वावुरता मुखेलमंत्री. फाटल्या 6 दिसां सावन राज्यांत 39 कलम रद्द करचे अशी मागणी करून उपोशणाचेर बशिल्ले सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी खर निदर्शनाची दिल्या शिटकावणी. आनी आयसीसी संवसारीक करंडक क्रिकेट सर्तींत परत एक फावट विश्वास जागो करतना भारतीय पंगडान झिम्बाब्वे पंगडाचेर जोडले जैत. आयतारा वेस्ट इंडिजा आड जावपी खेळांत थारतलो सर्तींतलो फुडार. आनी आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संशोधन, सुदारणा आनी अर्थ ह्या विशयांचेर आयोजीत अर्थसंकल्पाच्या उपरांतच्या वेबिनारांत मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार उलोवप करतना अर्थसंकल्प वेगवेगळो करूं नजो. फाटल्या 10 वर्सांत भारतान लवचीकताय दाखयल्या आनी सरकाराच्या विश्वासाच्या बळग्यार तशेंच साबार प्रशासकीय प्रक्रिया सोंप्यो आनी सुटसुटीत करून देशाक उदरगतीच्या वाटेर व्हेला अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद करतना भारत देश हो सध्या रिफॉर्म एक्सप्रेसाचे उदरगतीच्या दिकेन वता अशें सांगलें. पिछले एक दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है. हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है. हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है. इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है. तशेंच उद्देगीक आनी अर्थीक संस्था आतां एका नव्या उर्जेन काम करपाची गरज आसा अशें आवाहन करतना मुळाव्या सुविधांनी चड भागीदारी तशेंच नवाचार वाडोवपाचेर प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार भर दिलो. 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था. मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है. इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है. साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज आपल्या राजस्थान भेटेर जैसलमेर हांगा
लाईट कॉम्पॅक्ट हेलिकॉप्टर प्रचंडातल्यान भोवणी केली. यावेळा हवाई दळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसयत संवाद साधल्या उपरांत राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारताची स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाची क्षमता वाडयल्ल्या खातीर विज्ञानीक, अभियंते तशेंच हेर संबंधित अधिकाऱ्यांची तोखणाय केली. स्वदेशी रितीन तयार केल्ले प्रचंड ह्या हेलिकॉप्टराच्या कॉकपिटांतल्यान राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भारतीयांक खासा संदेश दिलो. नमस्कार जवान. प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का एक प्रबल प्रतीक है. इस समय मैं प्रसिद्ध शेर किले के ऊपर उड़ान कर रही हूँ. मुझे देश के 3 वायु सैनिकों को अत्यंत गर्व के साथ बहुत धन्यवाद देते हुए प्रशंसा करती हूँ. आप लोगों को मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.8% वाढ जाल्या. आयज केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या नव्या वर्सुकी आनी त्रिमासीक अदमास माळेंत हे विशीं म्हायती दिल्या. ह्या नव्या माळे प्रमाण ह्या नियाळाचे मुळावे वर्स 2022-23 अशें धरलां. ह्या आदी मुळावे वर्स 2011-12 अशें आशिल्लें. मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारी उपरांतचे 2022-23 हे अर्थीक वर्स सामान्य वर्स अशें धरूंक मेळटा म्हणून हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगलां. हे विशीं भारताचे मुखेल अर्थीक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन हांणी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग हांचे सयत पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. The GDP revisions do not alter the fiscal trajectory that the Union government is on at this point. And improved policy certainty resulting from successful trade agreements, including the India-US framework deal and the India-US trade agreement, will support exports and also stabilize capital flows going forward, which at the gross level have actually been improving in terms of FDI numbers. And also if you take a look at the February numbers so far, or FPI flows, they appear to be reversing. And considering the issues that the stock market in the United States is now beginning to factor in terms of AI exposure, I think India, from what was seen as a handicap in 2025, the lack of an AI story in the Indian capital markets may actually turn out to be an advantage when it comes to 2026 in terms of capital flows. भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली अबकारी नीती प्रकरणात आम आदमी पार्टीचे पुरावे नष्ट करपाचो आरोप केला. सोरो घोटाळ्याच्या प्रकरणात साभार मोबायल फोन नष्ट करपाचे पुरावे तपास करप्यांकडे आसात अशें भाजपाचे खासदार मनोज तिवारी हांणी आयज नवी दिल्लीत सांगले. राऊज एव्हेन्यू कोर्टाच्या निर्णया उपरांत आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयात वतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए. 173 फोन को नष्ट करना ये छोटा साक्ष्य नहीं होता है. सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है. हम किसी अदालत पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है. काँग्रेसीक लागून देशान खूप तडजोड केल्या अशी टिका भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी केल्या. पॉल एम मॅकगार ह्या बरोवप्याच्या पुस्तकात अशें नमूद केला की इंदिरा गांधी हांच्या कार्यकाळात सुमार सगळेच विभाग गुप्तचर एजन्सीच्या प्रभावाखाला आशिल्ले अशें भाजपान म्हळां. विदेशी गुप्तचर एजन्सींनी 2 खेपे भारतीय राजकारणात हस्तक्षेप केल्लो असो आरोपूय भाजपाचे म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी केला. पॉल मैगोर की बुक है स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द सीक्रेट कोल्ड वॉर. उसमें वो कहते हैं कि भारत के व्यवस्था का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जद में ना हो. इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में वो कहते हैं इन हिज 1978 मेमोयर
a dangerous place. Mohanian, US ambassador, confirmed that to his knowledge, CIA has twice intervened in Indian politics. On both the occasions, the agency has funneled money to the ruling Congress party. In one instance, the ambassador charged that the CIA money has been passed directly to Mrs. Gandhi in her capacity as the party president. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसं विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. रांची से करीब 75 किलोमीटर दूर लोहरदगा जिले के लावागई गांव में हर रोज ऐसी क्लास लगती है जहां इनकी मीना दीदी इन्हें इनके अधिकार ही नहीं समझाती हैं बल्कि जीवन की उलझनों को सुलझाने के रास्ते भी बताती हैं. गांव का खाना, गांव की बातें, गांव की यादें, गांव के लोग, लेकिन गांव की कहानियां कहीं नहीं जाती. मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां. गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. इसापरांनी उपकार पळोवया मुखावेली खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज बांबोळीच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार आयोजित नशामुक्त भारत अभियानाक राष्ट्रीय पावण्यार 6 वर्सां पुराय जाल्ल्या बद्दल आयोजित कार्यावळीत वांटो घेतलो. भारत सरकाराच्या सामाजीक न्याय आनी अधिकारिता विभागान गोंय सरकाराच्या जोडपालवान आयोजित हे कार्यावळीत केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी अधिकार मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लेगीत हजर आशिल्ले. कार्यावळीत उलोवप करतना ज्या तरणाट्यांक गुवळी वखदांची लागण जाल्या तांच्या आवय बाप कसलीच भिरांत बाळगिनासतना तांच्या भुरग्यांक नशामुक्त करपा दिकेन पुनर्वसन केंद्रात व्हरचे आनी तांचो फुडार काबार करपा पासत तांकां वाटावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. ज्यांचे भुरगे ह्या ड्रग्साच्या आहारी गेला हे आपल्याक जर खबर आसत जाल्यार तांच्यांनी तांकां रिहॅबिलिटेशन सेंटरांत घालपाक जाय. आमी जर गजाल ती लिपोवन दवरपाचो प्रयत्न केलो आसत जाल्यार त्या भुरग्याचो बळी वचूंक शकता. इन फ्युचर तो त्रासांत पडूंक शकता. म्हणून रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स ती गोंयांत आसा. तातूंत जर ताका घालीत जाल्यार तातूंतल्यानूय तो भायर सरपाक शकता. ही मेसेज आमी सगळ्यांच्या पर्यंत दिवपाक जाय. म्हणून तर आमी अशा पद्दतीचे हे कार्यक्रम सदोदीत सगळ्यांच्या मदीं घडोवन हाडटा. बरे NGOज जे काम करतात ती सातत्यान यंग पिढी ही हातूंतल्यान भायर रावची म्हणून तांचेय फेलिसिटेशन आज मानाधिक मंत्री हांच्या हस्ते जातले. हांव तेय बी NGOज जे काम करतात विशेष करून ब्रह्मकुमारीचे आमच्यो दिदीजी हांगा सगळे बसलेले आसात तांचेय बी टायम टू टायम ती सगळीं जाणां सातत्यान आमचो गोंय हे नशामुक्त उरचे म्हणून त्यांचो प्रयत्न हो खूप मोठ्या प्रमाणात आसता. ते लोकां पर्यंत मेसेज दिवपाचें काम सदोदीत करता. तांचें हांव खरोखरूच मना पासून अभिनंदन करता. गुळी वखदाक बळी पडिल्लो व्यक्ती फकत स्वताकच न्हय जाल्यार आपल्या पुराय घराब्याक काबार करता. तेन्ना ताच्या ह्या व्यसनाचेर आळाबंद हाडपाची जबाबदारी फकत केंद्र सरकार वा राज्य सरकाराची नासून पुराय समाजाची आसा अशें ह्या वेळार केंद्र वीरेंद्र कुमार हांणी सांगलें. दिन भर परिश्रम करके कोई व्यक्ति पैसा कमाकर लाता है और उस पैसे को अपने बच्चे की शिक्षा में लगाना चाहिए, वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगाना चाहिए. उसमें लगने पर जब उस पैसे को लेकर शाम को मंदिर जाने के स्थान पर जब वो मधुशाला पहुंच जाता है या और दूसरे तरह का नशा करता है, नशे में पैसे को खर्च करके आता है. बड़े से लोग क्या सोचते हैं, ये आया है नशा करके आया है, अब घर में जो है ना, घर में ये डांटेगा, फटकारेगा, मारपीट करेगा. उस परिवार के प्रति देखने का दृष्टिकोण
न केवल उस बस्ती में समाज में भी उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। परिवार के लोगों का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति के नशा करने से पूरे परिवार की जो है ना छवि समाज में धूमिल होती है, और इसलिए हर व्यक्ति को नशे की गिरफ्त से बाहर लाने का काम केवल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय या राज्य सरकारों से के लिए काम होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार के साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों को भी इसमें आना पड़ेगा, हमारे सामाजिक संगठनों को आना पड़ेगा, एनजीओ को आना पड़ेगा, आध्यात्मिक संगठनों को आना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज वेर्णेच्या उद्देगीक वसाहतीत नॅच ह्या कंपनीत आयोजित कंपनीच्या नव्या उत्पादन कारखान्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात वांटो घेतलो। कार्यावळीत उलोवप करतना गोंय सरकार आता राज्याक फकत एक पर्यटनाचें स्थळ म्हणून न्हय जाल्यार एक विश्वासपात्र उच्च दर्जाच्या उत्पादनाचे आनी तंत्रगिन्यान उद्देगाचे केंद्र करूंक पळयता अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। Goa is steadily positioning itself as a reliable destination for the high quality manufacturing and technology driven industry. While we are remain proud of our tourism strength, we are equally focused on building the balanced economic base. Through the improved infrastructure and a skilled workforce, we are working to ensure that the companies operating from the Goa can grow with the confidence. Our vision of the Swaympurna Goa depends significantly on the strong partnership between the government and the industries. As our Industries Minister, Mr. Marvin Gudino, he is also here, he is leading from the front. Whatever the problem for the industry related, he is always there to resolve this type of issues. India's journey towards the Vikasit Bharat is placing strongly emphasis on the manufacturing and self-reliance. शारा आणि नगर नियोजन खात्या अंतर्गत सांतांद्रे मतदारसंघात प्रस्तावित 39 अ कलमाखालचे साभार प्रकल्प स्थगित केल्ल्याचे अधिकृत पत्र मेळ्ळ्या उपरांत सांतांद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी आपले 6 दिसांचे उपोषण सोंपयले। तांच्या सयत तुषार गावस हे लेगीत उपोषण करताले। उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी मुखेल नगर नियोजकांनी जारी केल्ले पत्र आमदार विरेश बोरकार हांकां काल राती सुपूर्द केले। विरेश बोरकार हांणी शिरदोन आनी पाळीच्या थळाव्या कडल्यान संमती घेतल्या उपरांतूच आपले उपोषण सोडले। तांकडे उलयतना विधानसभेच्या अधिवेशनात 39 अ कलमाचेर चर्चा जावन ते पुरायपणान रद्द जातले अशी आस्त उक्तायतना कलम रद्द जावंक ना जाल्यार हाचे परस खर निदर्शनां करपाची शिटकावणी विरेश बोरकार हांणी दिली। ह्या लढ्यात गोंयभरांतले गोंयकार एकजूट जाल्ले आसा। हो आवाज ह्या पार्श्वभूमी वयल्यान ह्या आझाद मैदाना वयल्यान गोंयभरांतूच न्हू देशभरांतूच न्हू अख्ख्या जगभरांत पावल्लो आसा की हे 39A जी कीड लागलेली आसा ही कीड आमकां नाका म्हणून। आनी जेन्ना असलो जो लढो आसा त्या लढ्याक आमी एकजूट जावन हें काम करता तेन्ना आमचो डिमांड क्लियर आसलो की हे 39A जे आसा ते स्क्रॅप जावचे। पूण जेन्ना आमी हो डिमांड स्थगीत रितीन घालीत आसा आयज आमकां जेन्ना मुखेलमंत्र्या कडेनूय हांवें डिस्कशन केलें तेणेन एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें आपूण आतां डायरेक्ट हें करपाक शकना, पण विधानसभेन जेन्ना अधिवेशन येता तेन्ना डिस्कशन जें आसा तें डिस्कशन दितले। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी AI चालीक लावपा खातीर विश्वास हो म्हत्वाचो घटक जावन आसा अशें नमूद केलें। नवी दिल्लीत आयोजीत रायझिंग भारत शिखर संमेलनात ते उलयताले। ह्या वेळार AI परिवर्तनाचेर भर दितना प्रत्येक पावल जतनायेन उबारपाक गरजेचें अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। Wake up, must understand the importance of reinforcing trust in the institutions which human society has created over thousands of years. Platforms must take the responsibility for the content that is hosted by them. The online safety of children, the online safety of all citizens is a responsibility of the platforms. Non-adherence to these principles will definitely make them responsible, because the nature of
Internet has changed. नवी दिल्ली हांगा बौद्ध धर्माचेर आयोजीत आधुनीक भारतान बौद्ध धर्माचो सांस्कृतीक आनी सामाजीक प्रभाव हे परिशदेत केंद्रीय अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी वांटो घेवन मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार भारतान संवसाराक बुद्ध धर्म दिला, युद्ध न्हय अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांत बुद्ध धर्माचो विस्तार जावन संवसारभरांतले बुद्ध भावार्थी भारताक आपले तीर्थ मानतात अशें रिजिजू हांणी ह्या वेळार सांगले. प्रधानमंत्री जी ने जब दुनिया को कहा कि भारत ने विश्व को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया, ये बहुत बड़ा संदेश है. इसका मतलब ये है कि भारत विश्व के साथ काम करना चाहता है, लेकिन दबाव डाल करके ताकत से दूसरों के ऊपर चढ़ के या लड़ाई करके ऐसा नहीं. प्यार, मोहब्बत, सबसे दोस्ती और अच्छा वातावरण में विश्व में भारत एक नेतृत्व का रोल प्ले करेंगे, लेकिन सब दुनिया के लोगों से मिलकर आगे बढ़ेंगे. ये भारत देश में जो पुराने ज़माने से बुद्ध भगवान के समय से आज तक शांति का संदेश ही भारत देते आए हैं, उस संदेश को मोदी जी ने बहुत आगे ले गया और दुनिया मानते भी है इसको. आयज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय विज्ञान दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत केंद्रीय विज्ञान आनी संशोधन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग हांणी वांटो घेतलो. कार्यावळीत उलोवप करतना भारतांतली फुडली उद्देगीक क्रांती बायोटेक्नॉलॉजींतल्यान संचालीत आसतली अशें नमूद करतना विकसीत भारताची बुनयाद विज्ञान आनी नवाचार जावन आसा अशी गवाय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी ह्या वेळार दिली. They have established a convention of having a theme every year, and the theme this year, as was told, was Women in Science Catalyzing Viksit Bharat. And I think that's also because it's very much in keeping with the tone and tenor of this government, and Prime Minister Modi has been reiterating time and again that in the making of Viksit Bharat, it would be mandatory to have the contribution of each and every citizen depending on his and her contributions. In fact, we have so many of women-led projects. The other day I was saying now we should be actually having a resident course, as he has mentioned, for males to be mentally prepared to be led by women. So it's the other way around, and that's a very happy development. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. बसंत की बहार है, भाग की फुहार है, पिचकारी की धार है, हाथों में गुलाल है, रंगों की महफिल है, ढोल की थाप है, खुशियों से भरा होली का त्योहार है. देखिए भाग की फुहार 3 और 4 मार्च रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर. विसावप्रांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. भारतीय नौसेना पानपुडी INS अंजदीपाचे आयज लोकार्पण जाले. चेन्नई बंदराचेर उदेंत नौसेना कमानान ते आयज आस्पावीत जाले. तटीय खोल दर्यांत ही पानपुडी संरक्षणा खातीर आपले योगदान दिता. INS अंजदीप हे पानपुडयेंत आर्विल्ल्या स्वदेशी सेन्सराचो उपेग केला, तशेंच ते DRDOच्या अभय सोनार तंत्रगिन्यान उपयुक्त आसा. लो फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टमाचो प्रयोगूय हे पानपुडये खातीर केला. खोल दर्या ट्रॅक करपाक ही पानपुडी सक्षम आसा. डॉल्फिन हंटराच्या रुपान ही पानपुडी डिझायन केल्या. ही पानपुडी कोस्टल सर्व्हिलन्सान मुखार आसा. अंजदीप पानपुडी दुस्मान पानपुडयेक सोदपाक आनी नश्ट करपाक सक्षम आसा. From the very outset, with minimal shipbuilders' liability. Ladies and gentlemen, from an Indian perspective, self-reliance or Atmanirbharta today is beyond Make in India. It is trust in India, sovereign competence rooted in iterative design, technological ownership,
and mission-ready ships and submarines. We have embraced Atmanirbharta not only as a strategic imperative, but also as an investment towards future assurance. पाकिस्तानान अफगाणिस्तानाचेर केल्ल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर दितना आयज अफगाणिस्तानान पाकिस्तानाचेर हवाई हल्ले केले. तालिबानचे उपमहत्यारे हमदुल्ला फितरत हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण अफगाणिस्तानाच्या सुरक्षा दळांनी इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद तशेंच अबोक्ताबाद ह्या शारांनी हल्लो केल्लो. त्या उपरांत पाकिस्तानान लेगीत अफगाणिस्तानाच्या काबूल, कंदहार, पाक्तिया हांगा हवाई हल्ले केल्ले. अफगाणिस्तानाच्या संरक्षण मंत्रालयान जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण पाकिस्तानाच्या 55 सैनिकांक ह्या हल्ल्यांत मरण आयला, जाल्यार पाकिस्तानाची 2 संरक्षण स्थळां आनी 19 चौक्यो काबार जाल्यात. पाकिस्तानाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी अफगाणिस्ताना आड युद्ध जाहीर केला. खेळांत क्रिकेट. भारत आनी ऑस्ट्रेलियाच्या बायलां क्रिकेट पंगडां मदीं सध्या सुरू आशिल्ल्या एका दिसाच्या खेळामाळेच्या आयज जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत परत एकदा ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान जैत जोडून खेळामाळेचे वस्तादपण जिखले. 3 खेळांच्या ह्या माळयेंत हे आदीं जाल्ल्या खेळांत लेगीत ऑस्ट्रेलियाचो पंगड जैतिवंत थारिल्लो. आयज जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान पयली फलंदाजी करतना 50 षटकांनी 9 गडे बाद जावन 251 धांवड्यो काडल्यो. 252 धांवड्यांची मोख साधतना ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 5 गडे वगडावन 36 षटकां भितर 252 धांवड्यो काडल्यो. ह्या माळयेचो तिसरो आनी निमणो खेळ आयतारा 1 मार्चाक जातलो. आयसीसी दादल्यांच्या T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत काल भारतीय पंगडान दिमागदार खेळ दाखयतना झिम्बाब्वेच्या पंगडाचेर 72 धांवड्यांनी जैत जोडले. भारतान झिम्बाब्वेच्या पंगडा मुखार 257 धांवड्यांची भव्य मोख दवरतना थारावीक 20 षटकांनी फकत 4 गडे बाद जाले. भारतीय पंगडा खातीर हार्दिक पांड्या हाणें नाबाद 50 धांवड्यो, तिलक वर्मा हाणें 44 धांवड्यो जाल्यार ह्या सर्तीच्या सुरवेसावन कमी धांवड्यो करून बाद जावपी अभिषेक शर्मा हाणें 55 धांवड्यो काडल्यो. झिम्बाब्वेच्या पंगडान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी वेंचिल्ली. भारता खातीर ह्या सर्तीचो फुडलो आनी निर्णायक खेळ वेस्ट इंडिजाच्या पंगडा आड आयतारा 1 मार्चाक जातलो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अर्थसंकल्प उपरांतच्या वेबिनारांत आभासी प्रणाली वरवीं केलें मार्गदर्शन. भारत देश रिफॉर्म एक्सप्रेसाचेर उदरगतीच्या दिकेन वता प्रधानमंत्री. बांबोळीच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार आयोजीत नशा मुक्ती भारत अभियान कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें उलोवप. पालकांनी भिन आसतना भुरग्यांक पुनर्वसन केंद्रांत व्हरचें अशें केलें आवाहन. वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नॅच कंपनीच्या नव्या उत्पादन केंद्राचें केलें उक्तावण. पर्यटना सयत गोंयाक उद्देगीक उत्पादनाचें केंद्र करपाक सरकार पावुरता मुखेलमंत्री. फाटल्या 6 दिसां सावन राज्यांत 39 कलम रद्द करचे अशी मागणी करून उपोशनाचेर बशिल्ले सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी सोडलो उपास. खर निदर्शनाची दिल्या शिटकावणी. आयसीसी T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत परत एक फावट विश्वास जागो करतना भारतीय पंगडान झिम्बाब्वेच्या पंगडाचेर जोडले जैत. आयतारा वेस्ट इंडीज आड जावपी खेळांत थारतलो सर्तींतलो फुडार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरण्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.